नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. हो प्रोग्राम एस्ट्रोनॉमीचो आसा, पूण हांवें तुमकां ऑलरेडी खूबदां म्हणलां की एस्ट्रोनॉमी फक्त आकाशाक पळोवपाचें, टेलिस्कोप्स, इन्स्ट्रुमेंट जाय पडटा किंवा तुमकां कॉन्स्टलेशना बद्दल खबर आसपाक जाय अशें व्हडलें काय रॉकेट सायन्स न्ही. एस्ट्रोनॉमी म्हणजे आमचे डे टू डे लायफान आमी ह्या ब्रह्मांडात आसात, आमी त्या ब्रह्मांडाक ट्यून करून वावरतात, दॅट इज एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी म्हणजे आमचे जे पूर्वज आशिल्ले ते जनावर आशिल्ले, बाकीचे पृथ्वीर सगळीं जनावरांच आशिल्लीं, पूण आमी एक कितें तरी वेगळें काम केलें, विचार करपाचे, हे ब्रह्मांडा कडेन पळोवन प्रश्न विचारपाचे आनी तातूंतल्यान आमी इवॉल्व जाले. आनी आमी सगळे जनावरां पेक्षा वेगळे आसात, बिकॉज आमी खुबशे हे आकाशा कडेन पळोवन, हे युनिवर्सा कडेन पळोवन इवॉल्व केल्ले आसा, जातून आमचें आज लायफ आमी म्हणूंक शकता की सुसंस्कृत म्हणजे सिविलायज्ड आमी आज आसात. सिंपल एग्जाम्पल म्हणजे अंडरस्टँडींग ऑफ टायम, जे ऋतू आसा, सिजन्स, तांचे अंडरस्टँडींग, मागीर ऋतू वळखून फुडें एग्रीकल्चर करप. खंयचे एनिमल एग्रीकल्चर करना, फक्त आमी करतात. एग्रीकल्चर करप, कृशी करप, कॅलेंडर इनवॉल्व करप, कॅलेंडर यूज करप, मागीर ते आमी ताजेर आमचें लायफ प्लॅन करप, हे सगळें जे आमी प्लॅन्ड भशेन जगतात, दॅट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जे आमच्या पुर्वजांनी सुरू केल्लें. आयच्या एपिसोडान हांव तुमकां एक एस्ट्रोनॉमीची इम्पॉर्टंट ब्रांच इंट्रोड्यूस करूंक सोदतां, जी खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी आमकां डे टू डे लायफान सगळ्यांक, जाका एस्ट्रोनॉमी आवडूं ना आवडूं किंवा ताजे बद्दल ना खबर आसूं, पूण सगळ्यांक ही खूब युजफूल आसा. आनी ती एस्ट्रोनॉमीची व्हेरी इम्पॉर्टंट ब्रांच म्हणजे ताका म्हणटात कॅलेंड्रीक सायन्स किंवा कॅलेंड्रीक एस्ट्रोनॉमी, किंवा इन सायंटिफीक टर्म्स आमी म्हणू शकतात पोझिशनल एस्ट्रोनॉमी. आता कॅलेंड्रीक एस्ट्रोनॉमी हे खूब व्हडलें टॉपीक आसा. इट इज अ प्युअर मॅथमॅटिक्स बेस्ड आनी ऑब्जर्वेशन बेस्ड टॉपीक. तितलें करपाक आज आमकां टायम ना. आज तातलो एक ल्हानसो हांवें टॉपीक घेतला. हो म्हयनो जातून आमी सद्या आसात, आतां इंडियन म्हयनो किंवा हिंदू म्हयनो जाका म्हणुया, प्रत्येक वर्साक येतात 12 म्हयने, पूण हे म्हयन्यान कितें तरी एक अजाप घडटा. 17 जून ते 16 जुलय हो म्हयनो हे वर्सान एक्स्ट्रा येता. म्हणजे हे वर्सान 12 म्हयने न्ही, 13 म्हयने येतात. अदीक म्हयनो जाका आमी संस्कृतात किंवा कोंकणीन म्हणटा लीप मंथ किंवा लीप डेज कॅलेंडरान भितर येतात, तो आयचो आमचो विशय आसा. ताजेर आमी एस्ट्रोनॉमीच्या एंगलाचेर चड उजवाड घालुया अशें कित्याक जाता. फर्स्ट क्वेश्चन तुमकां विचारता, कॅलेंडर म्हणजे कितें? आतां आमकां वण्टीर सुद्दां कॅलेंडर हालीं लागनात, सगळ्यांच्या मोबायलान कॅलेंडरां आसात, घड्याळीन कॅलेंडरां आसात. वॉट इज अ कॅलेंडर? तर कॅलेंडर एक सिस्टम आसा ज्याचे आमचे सगळे लायफ डिपेंडंट आसा. आमी आमचें लायफ ताजेर सारकें ऑर्गनायज करतात. पण वॉट इज कॅलेंडर? इट इज बेस्ड ऑन द युनिवर्स, मुवमेंट ऑफ द युनिवर्स. सुर्याचें मुवमेंट, राशी नक्षत्रांतल्यान सूर्य मूव जाता असो दिसता. चंद्र पृथ्वी भोंवती मूव जाता. ग्रहां, प्लॅनेट्स, जी विजिबल प्लॅनेट्स आसा ती सगळे आमचे झोडिएक म्हणजे जी 12 राशी हातूंतल्यान मूव जातात. हे सगळे जे मुवमेंट आसा, नक्षत्रां, सूर्य, चंद्र, राशी, हे सगळे कॅलेंडरान भितर आमकां पळोवंक मेळटा. इन शॉर्ट, कॅलेंडर म्हणजे आख्खे युनिवर्साच्या मुवमेंटाचें एक रेकॉर्ड आसा, जे तुमी पळोवन कितें खंय आसा तें जाणूंक शकतात. आयच्या आमी जो एपिसोड आमचो आसा तो लीप मंथ, अदीक म्हयनो, हाजेर उजवाड घालपाक आमी फक्त 3 मेन कॅलेंडरां जी आसात ताजे बद्दल हांव थोडेशें तुमकां एक इल्लेशें इंट्रोडक्शन दितां. मागीर फुडें आमकां हे अदीक म्हयन्याचेर चड इन्फॉर्मेशन मेळपाक हेल्प जातलो. फर्स्ट टायप ऑफ कॅलेंडर आसा सायडेरियल कॅलेंडर. सायडेरियल म्हणजे ऑन स्टार्स. हें एक प्युअर सोलार कॅलेंडर आसा. सुर्याक एका नक्षत्रा कडल्यान 365 डेज फूल आकाशाचो सर्कल मारून परत ते नक्षत्र टच करपाक कितलो टायम लागता, तो सायडेरियल इयर किंवा सोलार कॅलेंडर ताका म्हणटात. The sidereal year measures our orbit against the distant stars. As viewed from the Earth, our orbit causes the Sun to appear to move through the constellations of the zodiac on a path called the ecliptic. And when the Sun returns to its starting point, a sidereal year has passed. This motion is difficult to observe directly because the stars cannot be seen when the Sun is in the sky. However, if you look at the sky before each dawn, the annual motion is very noticeable.
the last stars seen to rise are not always the same. And within a week or two, an upward shift can be noted. As an example, in July in the northern hemisphere, Orion cannot be seen in the dawn sky. But in August, it becomes easily visible. Measuring a year this way gives a period that is 365 days, 6 hours, 9 minutes, and 10 seconds long. सेकंड टायप ऑफ कॅलेंडर आसा लुनार कॅलेंडर. लुनार म्हणजे चंद्राचें कॅलेंडर. हें परफेक्ट एग्जाम्पल आसा मुस्लीम कॅलेंडराचें. सारकें मुस्लीम कॅलेंडराचें परफेक्ट एग्जाम्पल. हांणी कशें कॅल्क्युलेट करतात, मून एका वर्सान कितले दीस कंप्लीट करता, म्हणजे अमास टू अमास एक म्हयनो जाता, तशें प्रत्येक वर्सांत मून आमचो चंद्र 354 days पॉयंट 36 इतले दीस कंप्लीट करता. पूण सूर्य 365 करता. सो 11 दिसांचो फरक येता. चंद्राचें कॅलेंडर लुनार कॅलेंडर धाकटें आसता, सोलार व्हडलें आसता. If we starting a movement in which the sun, moon and earth are aligned, we consider a complete cycle of the phases of the moon. When once started the movement, the three bodies retake its start position. If not displace Earth in its orbit around the sun, the sidereal month and the phases coincide. But while the moon orbits the Earth also orbits the sun, giving rise to the moon scroll 360 degrees before the three bodies being realigned. The moon must travel more than 360 degrees so that the three bodies line up again and so fulfill the cycle of the phases of the moon. This cycle is called the synodic month, equivalent to 29 days, 12 hours and 44 minutes. आणि तिसरें मोर इम्पॉर्टंट कॅलेंडर आसा लुनी सोलार कॅलेंडर. तुमकां कळ्ळें आसतलें, लुना आनी सोल म्हणजे चंद्र सूर्य मिक्स करून हें कॅलेंडर आमी तयार करतात. आनी हें एक खूब इवॉल्वड आनी परफेक्टली कॉम्पॅटिबल टू द युनिवर्स अशें कॅलेंडर आसा. हाका आमी म्हणूंक शकतात हिंदू कॅलेंडर, जे पंचांग आमी वापरतात. पण हांव म्हणटलो की इट इज नॉट एक्झॅक्टली अ हिंदू कॅलेंडर, इट इज अ इंडियन कॅलेंडर. बुद्धिस्ट आसा, जैन आसा, सीख आसा, ते सगळे इंडियेचे जितले धर्म आसात आमी ते सगळे कॅलेंडर आमचे पंचांग वापरतात. आतां एक प्रश्न हांव तुमकां विचारतां, जर चंद्राचें वर्स ल्हान आसा, सुर्याचें व्हडलें आसा आनी आमचें पंचांग लुनी सोलार कॅलेंडर चंद्राचेर एक्चुअली चलता, तर प्रत्येक वर्सा फेस्टिवल्स चेंज कित्याक जायनात, फाटीं फाटीं पडत कित्याक रावनात? बिकॉज चंद्राचें वर्स ल्हान, सुर्याचें व्हडलें. तर एक फेस्टिवल चवथ धरुया, ऑगस्टान आसा ती सप्टेंबरान आसा ती ऑगस्टान, ऑगस्टांतली जुलायान, जुलायांतली जुनान, अशी फाटीं 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 कित्याक पडना? हें हे अदीक म्हयन्याच्या सिक्रेटाचेर डिपेंडंट आसा. पळोवया कशें जाता तें पळोवया. आमची अर्थ पृथ्वी सुर्या भोंवती एक सर्कल कंप्लीट करता. ताका 365 days, 6 वरां, 365 दीस, 6 वरां, 9 मिनटां, 12 सेकंड आनी 96 मिलीसेकंड इतलो टायम लागता. सारकें कॅल्क्युलेट केल्लें आसा. आनी चंद्राचो म्हयनो केन्ना कंप्लीट जाता? अमास ते अमास, न्यू मून टू न्यू मून. हाका टायम लागता 29 days, 12 hours म्हणजे 29 दीस, 12 वरां, 44 मिनटां, 3 सेकंड्स आनी 84 मिलीसेकंड्स इतलो टायम चंद्राक लागता एक म्हयनो कंप्लीट करपाक. म्हणजे 12 म्हयन्यान चंद्र 354 days इतलेच कंप्लीट करता. पूण सूर्य 365 days कंप्लीट करता. हातून जाता कितें? गणित. एक सोलार इयर हातूंतल्यान आमी एक लुनार इयर मायनस केलें जाल्यार 10.89 days म्हणजे 11 दिसांचो फरक येता. चंद्राचें वर्स 11 दीस फाटीं पडटा. आनी प्रत्येक वर्सा एक दीस जो लुनार कॅलेंडरान येता तो फुडल्या वर्सा आमचें मेन कॅलेंडर, ताका आमी सोलार किंवा ग्रेगोरियन जे आमी यूज करतात हें कॅलेंडर, हातून 11 दीस फाटीं पडत रावता. सिंपल एग्जाम्पल जशें हांवें सांगलें चवथीचें. चवथ प्रत्येक वर्सा 11 दीस फाटीं पडटा, कॅलेंडर काडून मुद्दम पळयात. पूण 3 वर्सान 11 33 दीस फाटीं पडटा आनी सप्टेंबरान येवपी चवथ ऑगस्टान येवपाक लागता. आनी हें जर आमी कंट्रोल करूं ना जाल्यार ऑगस्टाची चवथ तिसऱ्या वर्सा जुलायन येतली, जुलायचे जुनान येतली, अशी जानेवारी डिसेंबरानूय चवथ जावपाक लागतली. ताका सिजन म्हणजे एक विशिश्ट रूल आसा की अमकी फेस्टिवलां अमक्या ऋतून येवपाक जाय, सिजनान. चवथ पावसानूच येवपाक जाय, अष्टम पावसानूच येवपाक जाय, अशें येवचें ना.
ऋतू आणि उत्सव हाजे कनेक्शनां चुकतलीं, सगळेंच गडबड जातली. पूण आमचें कॅलेंडर, पंचांग, लुनी सोलार कॅलेंडर हातून हाका एक कंट्रोल दवरलेलो आसा. खूब सुंदर मॅथमॅटिक्स आनी कॅल्क्युलेशन आसा, तें पळोवया. पयलीं म्हयनो कसो जाता, चंद्राचो म्हयनो कितें तें पळोवया लुनार कॅलेंडराचो. अमास ते अमास म्हणजे न्यू मून टू न्यू मून, अमाशेंतल्यान अमाशे पर्यंत चंद्राक पावपाक जो टायम लागता ताका चंद्राचो एक म्हयनो अशें म्हणटात. सुर्याचो म्हयनो म्हणजे कितें, सूर्य जेन्ना एका राशींतल्यान फुडल्या राशीन क्रॉस करता. आकाशांत 12 राशी आसात, 88 आसात, 12 स्ट्रेट सुर्याच्या भोंवती आसात. मेष, वृषभ, एरीस, टॉरस ह्यो राशी. तर तेन्ना सूर्य एका राशीच्यान फुडल्या राशींत प्रवेश करता. त्या प्रवेशाक आमी म्हणटात संक्रमण. संक्रमण म्हणजे क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग. सूर्य क्रॉस करता, ताका संक्रांत जाली अशें म्हणटात. आमकां सगळ्यांक खबरूच आसा, आमच्या जानेवारीन जी येता ताका मकर संक्रांती म्हणटा, म्हणजे मकर राशींत प्रवेश. मागीर जून म्हयन्यान, जुलय म्हयन्यान कर्क संक्रांत येता, सूर्याचो कर्क, कॅन्सर राशींत प्रवेश. सो संक्रांती. पूण फक्त मकर संक्रांती एक आमी मनयतात म्हणून तुमकां खबर आसा, पूण वर्साक 12 संक्रांती जातात आनी 12 संक्रांती जातकच एक वर्स पूर्ण जाता अशें कॅलेंडरान आमी कॅल्क्युलेट करतात. म्हणजे जाता कितें, चंद्र एका अमावस्येंतल्यान दुसऱ्या अमावस्ये पर्यंत पावसर सुर्यान एक राशीच्यान दुसऱ्या राशीन क्रॉस करपा जाय, तरूच म्हयनो कंप्लीट जालो अशें म्हणू शकतात. 2 अमावस्यांच्या मदीं एक संक्रांत कंपल्सरी येवपाक जाय, सुर्यान नव्या राशींत भितर प्रवेश करपाक जाय, नाजाल्यार म्हयनो जावंकूच शकना. मॅथमॅटिक्स करूंक आमी शकनात म्हयन्याचे. हांगा एक व्हडलो प्रॉब्लेम जाता. प्रॉब्लेम म्हणजे टायम जो हे 2 इव्हेंट्सांक जाय, चंद्राक अमास ते अमास आनी सुर्याक संक्रांत ते संक्रांत, जो टायम जाय तातूंत एक गडबड आसा. एक बारीकशे एक फनीशी एक गडबड आसा, ती तुमकां हांव सांगता. सनाचे म्हणजे सुर्याचे 2 संक्रांतीं मदीं मिनिमम टायम लागता सुर्याक एका राशींतल्यान दुसऱ्या राशीन वचपाक 29 days, 10 hours आनी 48 minutes. आनी चंद्राक एक अमास ते दुसऱ्या अमाशी पर्यंत वचपाक लागता 29 days, 5 hours आनी 54 minutes आनी 14 seconds. सो चंद्राचो टायम अमास ते अमास कमी आसा आनी सुर्याचो चड आसा. म्हणजे चंद्राचो म्हयनो धाकटो कितलो, 4 वरां 53 minutes and 46 seconds इतलो सुर्या पेक्षा धाकटो आसता. आनी हांगाच व्हडली गडबड जाता. सुर्यान जर विचार केलो की हे इतले टायमान आपूण चंद्राच्या म्हयन्यान अमास ते अमास दुसऱ्या राशींत प्रवेश करचो ना, जाल्यार एक एंटायर म्हयनो येतलो जातून सुर्याची संक्रांतीच जावना आनी चंद्राची अमास जाली. त्या वेळा म्हयनो खाली म्हणटात, गडबड जाता. 2 अमाशे मदीं एकूय संक्रांत येना आनी तो म्हयनो नेसेसरी म्हयनो अशें म्हणटात, नाका आशिल्लो म्हयनो म्हणटात, एक्स्ट्रा म्हयनो असो तो समजतात.